वो लोकांच्या रेस्टॉरंटांनी वचून तेंचे परमिशन आसता, तेंचे कडेन सावंड परमिशन आसतना तो 7-7:30 ह्या टायमार तेंच्या रेस्टॉरंटाचेर वयता, तेंच्या गेस्टांक तो थंय हॅरेस करता, तेंचे रिकॉर्डिंग करता, विच इज ब्रीच ऑफ प्रायवसी. हें सगळें करून तो खंय तरी हांगा ट्युरिजम आमचो जो पोट चलता आमच्या लोकांचें हें खंय तरी ताका पाड घालपाचो ताजो हो षडयंत्र आसा. जेन्ना तेणें हो विशय परतो चालू केलो की म्युजीक नाका म्युजीक नाका म्युजीक नाका, तेन्ना खंय तरी म्हाका दिसलें की तो चुकता. आनी म्हाजे कडल्यान जें घडलें तें ताका एक उत्तर आसलें सगळ्या गांवच्या वतीन. तो मनीस म्हाका दिसता खंय तरी चुकता. आमी ताका खूब फावटी ताका आमी समजयलां ताका. ह्या पयलीं सुद्दां आमच्या मित्रांची रेस्टॉरंटां आसा, तेंच्या रेस्टॉरंटा भायर वचून तेणें असोच खंय तरी तांकां त्रास केल्लो. आमी ताका तेन्ना बऱ्या भशेन सांगलेलें बाबा अशें करूं नाका. तरी आसतना तेजें हें जें काम आसा म्हणजे खंय तरी एक्स्टॉर्शनाचें जें काम आसा तेणें सामकें मनार घेतला. तेजो दोतोर म्हाका दिसता तेणें तो नांवाचो दोतोर आनी एक्स्टॉर्शन हो तेजो मेन धंदो जाल्लो आसा. हेजी फुडली जी गजाल म्हणजे खंय कोणाच्या रेस्टॉरंटान तो गेला आनी कोणाक तेणें कशें हॅरेस केला ह्या बद्दल आमचो कार्लोस बाब तुमकां सांगतलो. हांव कार्लोस फर्नांडीस आनी थंयसर स्लो टायड हें जावन आसा म्हाजें रेस्टॉरंट. काल हो इनासियो फर्नांडीस जो आपूण दोतोर म्हणटा, काल 7:30 येवन ताणें एक व्हिडियो काडून आपणाच्या इंस्टाग्रामाचेर घालो. तो ते व्हिडियोर सांगता हांगर म्हणटा ओपन एअर जे ओपन म्युजीक चलता म्हणटा, जें म्हाजें ओपन एअर हॉल न्हू ना क्लब न्हू, इट इज अ रेस्टॉरंट. आनी त्या रेस्टॉरंटाचे हुस्तार आमचे जे शेजाऱ्याचे कोणाचे कितें हे आहा इशू ते कोणाचेच इशूज ना. बट हो खंयसर आनीक खंयसरसान येता आनी सांगता बाबा हांगर म्युजिकाचो नॉयज पोल्युशन जाता. बट आमचीशीन जी मॉनिटरींग सावंड मशीन आसूंक जाय तें आहा, जे जी परमिशन आसा ती सगळीं आहा. तर ती आसतानाय जे आमकां थ्रू गव्हर्मेंट 10 पासून वाजोवपाचें रेस्टॉरंटाक म्युजीक पासून आहा तें आमच्यान 10 पासून वाजोवं येता, जे लोकांक कोणाक त्रास जायना. कित्याक म्हाजो गेस्ट येता पळय तो VIP गेस्ट किंवा ओल्ड एज आहा पळय तो गेस्ट, तांकां सुशेगाद जे बसून वेदर जाय, जे दर्या कुशीक बसून तांकां सुशेगाद हें करूंक जाय. तो खंय तरी थंयसर येवन आमच्या गेस्टांक सांगता ह्या रेस्टॉरंटान वचो नाका, तुमच्या भुरग्यांक ह्या बारांनी व्हरो नाका. आनी आमचे बार एंड रेस्टॉरंट ना, आमचे बार आमचे एके सायडीन आहा, रेस्टॉरंट एके सायडीन आहा. जर तर म्हाज्या बारान ह्यो मनीस भितर सरता आनी तेज्या वांगडा तेजे भुरगे आहा, तेज्या भुरग्याक एके कुशीक दवरून आपूण थंय बारार पेंवंक वयता, तो पांय आसतलो तेजो, तो म्हणटलो बाबा आपणाचें भुरगें आपूण ताका सायडीक कित्याक धरूं. हांव रिस्पॉन्सिबल न्हू, नॉट द रेस्टॉरंट और द रेस्टॉरंट ओनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर समबडीज चायल्ड, बिकॉज इफ द चायल्ड इज कमिंग अलोन देन वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. बट द चायल्ड इज कमिंग विथ द पेरंट्स, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट बिकॉज द पेरंट्स इज टेकिंग देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तर खंय तरी हो गेस्टांक सांगता ह्या हॉटेलांनी वचो नाका. सो हांव म्हणटा कितें देर आर ऑथॉरिटीज हू हॅव टू कम एंड स्टॉप अस. सो ऑथॉरिटी तेंचो टायम जालो 10 जाली म्हणटकूच आमचे तो 10 उपरांत वाजतले नाल्यार ते खंय तरी फोन करतले. हो इनासियो पेरेरा आमची इनासियो फर्नांडीस खंय तरी आमची व्हिडियो काडटा आनी आमकां सांगता तुमचे हे व्हिडियो आपूण सोशल मिडियाचेर व्हायरल करतलो, खंयचे ऑथॉरिटी सांगून तुमकां आमी त्रास करतले, तुका आपूण दाखयतलो हें सांगता. आनी आमकां हें भेगडायता नाल्यार तूं आपणाक पयशे दी, पयशे मागता आमचीशीन तूं हें तुजें व्हायरल करूंक नाका. नाल्यार खंय तरी तो आपणाची एकूच सायड सांगता मिडियाक, बट तो आमचे सायडीक कितें जाता पळय तें सांगना. आतां हे बिजनसांक तर आमी चलयनात. जे लोकल टॅक्सीवाले आहा, जे वॉटर स्पोर्ट्सवाले आहा, जे बारीक बारीक शॉपां घालून आहात ते सगळे हे कस्टमर येता म्हणूनच ते जोडटात न्हू. तर खंय तरी म्युजीक चलोंक जाय. आमी म्हणना म्युजीक ओवर जावंक जाय म्हणून. सो देर आर लिमिट्स फॉर एवरी म्युजीक पीपल. सो रेस्टॉरंटांनी तर हेच लोक येवन बंद तर केले नाल्यार लोकल आमी लोकल जे जोडटात आमच्या बायल भुरग्यांक आमी कितें पयसले. तो पयलीं तो सांगता आपणाक पयशे जाय, कितले ते सांगना. तो म्हणटा आपणाक पयशे जाय, पयशे दिवचे नाल्यार आपूण काय करिना. तेजें म्हणणें तें म्हणजे तूं चिंत आनी तुजो येदो व्हडलो हे हॉटेल चलता तुजी कस्टमर. बट हांव जे रेस्टॉरंट चलयता थंयसरूय म्हाजे कडेन
70 भुरगे कामाक आहा ते 70 भुरग्यांक 70 फॅमिली पोसूंक जाय. सर हांव जोडटा ते स्टाफांक घालूंक जाय, लायटीचें बील आहा, उदकाचें बील आहा, तेंचे जेवणाचें आहा, तेंचे स्टेइंगाचें आहा, ते कोण पळयतलो? तो एकटोच आहा काय आनी कोण आहा तेजा? तेज्या वांगडा आनी एकलो येता डेजमंड आल्वारीस म्हणून. सो दे आर 2 people, दे आर ग्रूप ऑफ 2 people. सुरवात परत येता तुमच्या कडेन गजा. आयज आमी पळयला की तुमचो एक व्हिडिओ जो व्हायरल जाल्लो आसा की तुमी कोणाचे तेचेर हात उखलता म्हणून. हेचे एक्झॅक्ट कित्याक ग्रामसभांतले एक्झॅक्ट मेन कितें इश्यू जाल्लो की तुका हात उखलचो पडलो आनी तें सिट्युएशन जें जाल्लें पळय तें अशें टेन्स सिट्युएशन कित्या खातीर जाल्लें? कितें पॉयंट्स रेस जाल्लो ग्रामसभेक की तुका हात उखलचो पडलो? ना हांव तुका तशें पयलीं सांगलें म्हाजे कडल्यान जें जालें दॅट वॉज अ रिएक्शन टू द एक्शन. तेणें जे ग्रामसभा सुरवात जावच्या पयलीं जो म्हाजे कडेन वेव्हार केलो ताका लागून हें सगळें घडलें. आनी खरें सांगचें म्हटल्यार म्हाका तेजी पोटांसून पिडक आसली, कारण आमचो जो गांव आसा तो ट्युरिजमाचेरूच चलता आनी म्युजीक म्हणटा तें आमचो बॅकबोन. खंय तरी आज तुमी जर पळयत जाल्यार कोण तरी च्या विकता, मॅगी विकता, बारीक बारीक धंदे आसा हांगा, टॅक्सी म्हणात किंवा वॉटर स्पोर्ट्स म्हणात, सगळ्यांचो एक डेली वेजिसाचो असो बिजनस तो. आमकां कितें सॅलरी मेळना हांगा. आमच्या काडून पळयत जाल्यार आमचे गव्हर्मेंट सर्वंट चड ना हांगा, किंवा खंय कामाक चडशे लोक आपल्या स्वताच सेल्फ एम्प्लॉयड आसा आनी खंय तरी ट्युरिजम म्हणटा पळय तोच आमचो एक आदार आसा. आनी हो मनीस जो आसा पळय हो खरें म्हटल्यार एक सामको एंटी सोशल एलिमेंट आमच्या सोसायटीन आसा. खंय तरी तो एक्टिविजमाच्या नांवार एक्सटॉर्शन ताणें चालू केल्लें आसा गांवांत. हें खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी हेज्याक हांव मागता पुलीस ऑथॉरिटी कडेन हेंकां एंटरटेन करूं नाका. आमी आज हे सर सांगता की आमी लावड म्युजीक किंवा म्युजीक आफ्टर परमिसिबल टायम सपोर्ट करिना. आमी म्हणटा की बाबा वॉट एवर इज द लिमीट लोकांक वाजोवनी, बट 7:30 लोकांच्या दारान उबें रावप आनी तेंच्या गॅस्टांक हॅरस करप हें खंय तरी बंद जावपाक जाय. आय एम ऑल्सो रिक्वेस्टिंग द अंजुना पुलीस स्टेशन PI टू टेक एक्शन अगेन्स्ट दीस पर्सन. तो वयता त्या रेस्टॉरंटाच्या भायर उबो रावता. सो ही गोश्ट खंय तरी बंद जावपाक जाय. अंजुना वागातोर ही एरिया आनी दुसरो इनकम सोर्स कितें आसा? आमचो ट्युरिजम जेन्ना म्हाका दिसता फ्रॉम द टायम ऑफ लिबरेशन आमचे हांगा सिनियर लोक आसा ते तुमकां सांगतले 1961 जेन्ना लिबरेशन जालें त्या काळांतसून आमचे हांगा फ्रॉम 1965 ऑर समथींग फ्ली मार्केट चालू जालो. वी आर द पायनर्स ऑफ ट्युरिजम. आमचे तूं दर्या पळयत जाल्यार अंजुना म्हणा, वागातोर म्हणा, इट इज वर्ल्ड फेमस. आनी लोक हांगा म्हाका दिसता खंय तरी जो आज आमच्या सारकिले भुरगे शिकपाक पावले कारण आमच्या घरच्यांनी ट्युरिजमाचेरूच आमकां वयर काडल्या. सो होच आमचो एकूच सोर्स आसा. आनी स्टेटीक सुद्दां रेवेन्यू म्हणटा तो आतां ट्युरिजमूच आसा. मायनींग तर बंद जाल्ली आसा. खंय तरी इट इज द मेजर रेवेन्यू जनरेटींग फॉर द स्टेट. आयज आमी ग्रामसभेक पळयलं की खंय तरी अशें अंजुना वागातोर एरियेचे 2 गट जाल्ले आसा. ओके, कांय जाणांक बिजनस जाय तर कांय जाणांक विरोध आसलो ह्या हेका. सो जशें तुमी म्हटलें की म्युजिकाक लागून कांय जाण फुडें सरतात. गव्हर्मेंटा तर्फे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान परमिशन ऑलरेडी दिल्ली आसा 10 मेरेन. तर तेच्या आदींच कांय जण येतात पळय अपोज करपाक, तेच्या आदींच म्युजीक कित्याक बंद करूंक सोदता? तेजें एक्झॅक्ट कारण कितें? एक्झॅक्टली ते आमी तेच सांगता न्हू. ते इतल्याकूच येतात की बाबा आमकां तुमचे कडच्यान पयशे जाय. कित्याक आमी 10 बंद करतात, 10च्या उपरांत आमचें म्युजीक वाजोना, 10च्या उपरांत वाजोना म्हणटकूच आमचे कडच्यान तेंकां कांय मेळना. सो हे मनीस 10च्या पयलीं येतात, व्हिडिओ काडटात, आपूण सोशल मिडियाचेर घालतलो म्हणटात. तर तुका नाका सोशल मिडियाचेर. आतां कितें जाता, आमचें रेप्युटेशन खंय तरी आहा त्या हॉटेलाचेर असले स्टोरेन रेप्युटेशन हालवयता. ओपनली हे मागता पयशे? ओपनली. साऊंड डेसिबल मीटर सगळ्या रेस्टॉरंटांनी घातल्या. हो इनासियो फेर्नांडीस कोण? हो म्हाका प्रश्न आसा. हो कोण? हेज्या माथ्यार आमी गांव सोंपयला ना. हांगा ऑफिशियल्स आसा, तुका त्रास जाता कंप्लेन कर, बट यू डोंट एंटर एनीबडीज प्रॉपर्टी. आमचे कडेन तेजे व्हिडिओ आसा, मिडियाक दिसले तो कसो रेस्टॉरंटा भायर उबो रावता. डोंट एंटर द रेस्टॉरंट. तो लोकांक कशें गॅस्टांक भितर सरतना कसो ब्लॉक करता, हे सगळे व्हिडिओ आसा ते आमी तुमकां मिडियाक दिता. तुम्ही तेजी कंप्लेंट केल्ली आसा? कोणें तेज्या अगेन्स्ट कंप्लेंट ना? ते रेस्टॉरंटान थोड्यांनी केले जाल्यार खबर ना. हेका काल जालें म्हणून आमकां कळ्ळें न्ही. त्या हॉटेलाच्या रेस्टॉरंटाच्या भायर तुका दिता व्हिडिओ. तेचे कितें स्वताचे रेस्टॉरंट बिजनस कितें आसा हॉटेल तो एक्चुली गोंयान आमी अंजुना केन्ना पळोवंकूच ना. तो गोंय एक्चुअली तेणें आतांच वोटींग केल्या तेची. ताणें आतांच वोटींग केला. तो गोंयकारूय न्हू एक्चुअली, तो केरलायट. आनी तेजी स्टोरी खूब व्हडली ती आमी मिडियाक सांगूंक सोदिना, बट दॅट इज पर्सनल. दॅट इज हीज पर्सनल लायफ.
आमचे हांगा वोटींग कार्ड करून आपूण आतां अंजुनकार म्हणटात. त्याने तो सगळा व्हिडिओ जो व्हायरल झाला गजा तुझ्याबद्दल त्याने एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली त्याने पोलीस स्टेशनार वचून हेचेर कंप्लेन केली तुज्या तर्फे तूं आतां कितें एक्शन घेतलें हेचेर? हांवें ऑलरेडी म्हाजेर जो पयली सगळो इन्सिडंट जाल्लो तेजी ऑलरेडी कंप्लेन हांवें पुलीस स्टेशनार दिल्ली आसा. आतां सगळे अंजुना कोल्हेदारचो तूं प्रेसिडेंट मेंबर आसा हे सगळे हेजेर तूं कितें म्हणूंक कित्याक अंजुना भागांतर आमी पळयलां की इव्हेंट्स जातात सनबर्ना सारको एक प्रोग्राम जाता वो काही बाकीचे प्रोग्राम्स जातात सो हेका बंद हेका अपोज करपाक जे काही जाण फुडें सरतात पळय कितें इश्यू आहा आनी तुज्या कडेन थेट कम्युनिटी कडेन ताणें अशें मागणी डायरेक्ट पयशांची केन्ना केल्ली आसा हो कोण तो मनीस तो? पळय आतां रिसेंटली जेम जाल्या तेन्ना ते प्रोटेस्ट करपाक येयलेले चर्ची फुडल्यान कोमिताक मिटींग आसलेली तेन्ना मिटींग आसलेली तेन्ना सो पळय आमचे इव्हेंट आमी कमिटी ऑन द टेबल आमचे गांवकार डिसायड करतात येवंक जाय वो ना ते सो गांवकारान सगल्यांनी एक्सेप्ट केलें की आमी अंजुनान वो वागातोरान एक इव्हेंट हाडचो म्हणून तेन्नाच आमकां सगल्यांचें पोट भरतलें सो आमी तें डिसिजन घेतलें आनी सगळ्यांचे हितून पास केलें सो तो आतां एक हे कहो जाला वायब्रेट कहो जाला कमिटीक ब्लेम करता आनी कोणाक ब्लेम करता कित्याक इव्हेंट दिलो तेजेरूच ना सगळें न्हू. काही जाण जे अंजूनचे त्याच्या वांगडा येतात पळय सपोर्टान तेज्या ते कित्या खातीर येतात? ते कितले ते 6-7 जाण वो 8 जाण आहा तुमी मिडियान पयले आसतले एजीएमाक येयल्या तेन्ना कोण आहा आस्कोवचो कोण आहा म्हापशेचो आनी तेंकां कितें लागता पळय ते प्रॉपर अंजुना भागांतचे पण प्रॉपर नाही आनी एकलो कोण आसा गांवचो ते प्रॉपर अंजूनचे न्हू. ह्या अंजुनच्या लोकांक चाळून घालता म्हणटा तो दिशाभूल करपाचो प्रयत्न तो कितें कोण तेका कोण तरी यूज करता आसतलो जाल्यार तो कितें एक हेट जावपाक सोदता सगळ्यांचें हें तो उलयता त्या गव्हर्मेंटान कितें तरी एक्सोशन करता थंय जावं येता न्हू. दुसरी गजाल आमी सगळे कोस्टल बेल्टाचे अंजुना जावं वागात धरता आमी सगळे ट्युरिजमाचेर डिपेंड आसा अशेंच जर हो बगर अपोज करीत जाल्यार आमकां धंदो जातलो हांगा. आतां ग्राम सभेनूच कळ्ळें न्हू ग्राम सभेनूच सगळ्यांना कळ्ळें न्हू कोण ओपोज करता तो. तुमकां कितें दिसता आतां तुमी म्हटलें की हो मनीस केन्ना अंजुना हेचे पयलीं ताका पळोवंक ना हांवें तेका पळोवंक ना हांवें तेका आतां लास्ट 3 to 4 मंथ पळयलो तेचे पयलीं केन्नाच पळोवंक ना. अचानक येयलो अचानक सो येयलो. तुमकां कितें दिसता हो इतको उलयता जाल्यार तेच्या फाटल्यान कोणाचो हात आसा कोणाचो आशिर्वाद आसा? तुका सांगूंक नको हेजो बॅकग्रावंडूय आमी नको तो केरलाटूय म्हणटा आनी कोण म्हणटा आय डोंट नो हांव तेका वखद ना हांव हिंगाच व्हडलो जाला. म्हाजें नांव रोहन नायक तेणी आयज कंप्लेनान म्हाजें नांव बी सांगलां थंयसर सो ह्यो इन्सिडंट जावपाक कारण म्हणलें हितून म्हाका हय डावट वयता की सरकाराचो हात आहा कारण आमच्या गांवां मदीं गांवकारांची झगडी जाता सो सरकार आतां आमच्या गोंयांत बाकी सगळे धंदे बंद जाल्लेले आहा मायनींग बंद जाल्लेले आहा सगळें बंद जालें सो गोंय चलता ट्युरिजमाचेर सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसतली सरकारा कडेन की सरकारान कितें तरी आमकां बिजनस प्रमोट करपाक कारण ट्युरिजमाचेरूच सरकार चलता सरकाराचें सगळें चलता ट्युरिजमाचेर सो ट्युरिजम खंय तरी प्रमोट जावंक जाय. सरकार आमचो भायल्या गांवांत वयता हे रोड शो करता ट्युरिजमा बद्दल थंय प्रमोशनां करतात सो सरकारान म्हाका दिसता भायल्या गांवांत लक्ष घालचे पेक्षा सद्या स्वता गोंयांत लक्ष घालूंक जाय कारण आमचें गोंय आदीसून म्युजिकाक फेमस आहा आदीसून म्युजीक चलता गोंयांत हें कितें नेवें न्हू आयचें वा कालचें न्हू आमी मानता म्युजीक डिस्टर्ब करता लोकांक बट सरकारान एक डेसिमल मिटर हाडल्यात टायमींग हाडला बाबा 10 म्युजीक बंद जावंक जाय अमके डेसिमल चलोवंक जाय सो सरकार ऑलरेडी मिशनरी घेवन येयलेलो आसा सगळें सो हांव नको हे लोक कित्याक कशें डिस्टर्ब करतात लोकांक म्युजीक हें आमकां जाय 10 मेरेन सरकाराचो लिगली टायम आसा आमी म्हणटा 10 मेरेन चलोवंक जाय 10 उपरांत आमी ओपोज करता आमकां नाका 10 उपरांत पूण जे मेरेन लिगल टायम आहा पळय ते मेरेन म्युजीक चलोवंक जाय सो सरकारान जे भायर वचून जे रोड शो करतात पळय सो हे म्युजीक बद्दल जो हांगा गोंयांक कशें प्रमोट करपाचें हेजेर लक्ष घालपाचें सरकार कित्याक आतां तुमी ऑलरेडी डावनफॉल पळोवंक शकता ऑलरेडी लोक सोशल मिडियाचेर कितले उलयतात की लोक ट्युरिस्ट कमी जाला हें जाला तें जाला लोक कितलेच उलयता सोशल मिडियाचेर पूण सरकार कितें करता भायर लक्ष घालता आमच्या गांवांत रावन गोंयांत लक्ष घालिना सो गोंयांत सरकारान प्रमोट ट्युरिजम करूंक जाय
हांगासर कितें तरी करूंक जाय कारण आमचे जे आदले बिजनसीस आसले पळय जे म्युजीक चलताले कोण धाकटुले इव्हेंट करताले बारीक बारीक सो हे चलोंक जाय इव्हेंटूय येतात जे व्हडले व्हडले इव्हेंट येतात आमकां तेंचो ओपोज ना पूण 10 भायर वयता तेन्ना आमकां ओपोज आहा तेंचो आमकां नाका 10 मेरेन चलोन येता कारण जे इव्हेंट येता पळय हेजेर आमचे गांवचे ल्हान ल्हान आमची बायलां आसा जी गरीब स्वता घरा बसून धंदो करतात जी मॅगी करतात ऑमलेट करतात ते इव्हेंटाक खंय बसतात एक 4 दिसांक लागून तेंचे 6 म्हयने धुकलता 4 दिसाच्या इन्कमार तेंचो 6 म्हयने धुकलता ते आमच्या स्कुलाची फीज भरूंक शकता आपल्या भुरग्यांची सो अंजुना ह्या वाठारान वो वागातोर ह्या वाठारान जे इव्हेंट्स येतात जे बायक जातात मिनिया जाता व सनबर्न येता हेजेर तुमकां सगळ्यांक हेजो हे आहा जाय तेजेर कशें आहा जे लिगली कितें आसा पळय जो सरकार कितें लिगली हाडूंक सोदता न्हू तेंच्यांनी हाडचे इलिगॅलिटीज आमी प्रमोट करिना ते जर लायसन्स घेयनासतना वाजोवंक सोदता ते सरकारान तेजेर इंटरफियर जावंक जाय सरकारान तेंची लायसन्सां पळोवंक जाय सरकाराची फीज कितें फारीक करिना ते सरकारान पळोवंक जाय लिगली कितें आहा पळय जो लिगल टायम 10 मेरेन आहा ताका आमी आहा बट डेसिमल मिटर जे सरकारान सांगला तो त्या इव्हेंटाक तेणी घालूंक जाय ते अमके डेसिमला बद्दल म्युजीक चलोवंक जाय तेज्या भायर आमचे ओपोज आहा तेका जर तो डेसिमला भायर वयता जाल्यार हॉटेलांक म्हणून रेस्टॉरंटाक म्हणून जशें सांगलां तसं सरकारान म्युजिकाचे हे गॅजेट घाला म्हणून तर तुमच्या तर्फे तुमी सगळ्यांनी ऑलरेडी घातलेले आसा आमी ते गॅजेट घातलेले आहा पूण सरकार कसो आहा आतां पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सरकार मेळोन ही बारीक बारीक रेस्टॉरंटां जे तेंचे म्युजीक रेस्टॉरंटां भायरूय आयकूंक येना हे तेंकाय घाला म्हणटात ते डेसिमलाचो कॉस्ट अरावंड 7 लाख रुपया बारीक बारीक रेस्टॉरंटाचो डेसिमल घालप इज नॉट एन इजी हे इजी न्हू ओके क्लब तो म्युजीक वाजयता 4-5 वरां व्हडल्यान वाजयता तेणी घालूंक जाय पूण बारीक बारीक रेस्टॉरंटाचें म्युजीक भायर आयकूंकूच येना आतां म्हापशा सारक्या सिटीन वयसून तेंकां तुमी डेसिमल घाल सांगले थंय रेस्टॉरंटां म्युजीक आसता ते घालूं शकना न्हू ते डेसिमल तेंकां बारीक बारीक रेस्टॉरंटां सो हांगा बीच सायडीकूच तो डेसिमल कित्याक घालचे हांव म्हणटा बारीक ल्हान रेस्टॉरंटां जी कॅपेसिटी अरावंड 10 पॅक्सांची कॅपेसिटी आसा ताका बी तो डेसिमल कित्याक जाय तुमकां केन्ना हेजो त्रास म्युजिकाचो जाला इतलीं वर्सां आतां तुमी म्हटलें की हो कोस्टल बेल्ट आसा इतलीं वर्सां म्युजिकाचेरूच धंदो चलता इतलीं वर्सां तुमकां म्युजिकाचो वा हेचो त्रास जाल्लो आसा की आतां जे कांय फुडें सरले पळय तांकां त्रास जाता हेचो आतां फुडें सरले तांकां जाय कित्याक आमी ल्हानपणासून जे हे म्युजीक पळय आमी ल्हानपणासून आयकून येयले आनी जे आतां म्हणटात पळय सगळ्यांक डिस्टर्बन्स जाता ओके आफ्टर 10 डिस्टर्बन्स जाता आमकां नाका तेतून एक तुमकां पॉयंट घालता जशें तेंच्यांनी फाटल्या दिसांनी म्हटलां की म्युजिकाक लागून काही जाणांचो मृत्यू जाल्लो आसा मेल्ले आसा हेचेर हे रॉंग इन्फो म्युजिकाक लागून कोणाचें मरण जाता हे जे कोण बोबो मारतात पळय यांचेच चले बिले सगळे चले चलयो म्युजिकान पार्टेन नाचपाक असतात हे जे बोबो मारतात पळय हेच जे इव्हेंट आमचे हे व्हडले व्हडले इव्हेंट जाता म्हणटा पळय हे जे बोबो मारता पळय हेंचीच भुरगीं येतात पास सोदपाक कोणाडे कुमनेते कडेन पंचायती कडेन बाबा आमकां पास दिया तुमकां येयले आसतले पास दिया आमकां फुकट दी हेंचीच भुरगीं चले चलयो येतात मागपाक तेन्ना ओपोज कोणाचो ना. तेन्ना ओपोज कोणाचोच नासता सो हे इतलेंच सांगूंक शकता कशें आहा जाणें फ्रॉम म्हाज्या भुरगेपणांत सर लायक 1972 हांवें फॉरेनर्स पळयल्यात हांगासर आनी तेन्ना सावन फिल्म मार्केट जावपाक स्टार्ट जालो पयलोच आनी फिल्म मार्केट स्टार्ट जाला तितून सपोज तर 100 लोक आसताले तितून कितें विकपाक वो कितें करपाक वेंडर्स म्हणून तितूंतलो एकलो हांव तेन्ना सुद्दां हांव चाव विकपी मोदीच्या फुड्यान हांव कांय कमी ना मोदीन चाव विकल्या जाल्यार हांवेंय चाव विकल्या आनी हांव वयर सरला म्हणून आतां हांव चाव विकिना पूण म्हाजो बिजनस आतां मातसो वयर पावला आनी हांव आतां टॅक्सी चलयतां आनी फाटल्या कांय काळांक फाटल्या 10 वर्सां हांव अंजुना टॅक्सी एसोसिएशनाचो प्रेजिडेंट आसा आनी म्हाज्या अंडर फिल्म मार्केटान 52 इफ आय एम नॉट मिस्टेकन 52 टॅक्सीज म्हणजे 52 टॅक्सी चलताल्यो कोविडाच्या टायमा पयल्यो 52 टॅक्सी चलताल्यो आनी त्यो म्हाज्या अंडर चलताल्यो आनी सगळे भाव खोशी आसले फिल्म मार्केटाक बरें वचोन आमी योग दीस जोडून आख्खो वीकभर आमचें पोट भरचें पडटा कित्याक उरलेले आमकां कांय बिजनस मेळना आतांच्या काळार कितें जालां की सरकारान गोवा मायल्स प्रमोट केल्या खुबशे त्रास आनी आतांचे ह्या हितून हांव वागातार अंजुना पळय आमची टॅक्सी एसोसिएशनाची कमिटी आसा तितून हांव एज अ हेड म्हणून आमच्या वेस्टर्न येवन आमच्या वेस्टर्न हॉटेल पळय आहा त्या टॅक्सीचो हांव रिप्रेझेंटेटीव म्हणून आसा आनी आमची व्हडली तितूर ट्रॅव्हल एजन्सी आसा ऑन व्हिल्स म्हणून आमची टॅक्सी एसोसिएशन आसा तितून म्हाज्यो गाडयो चलतात म्हाज्यो आनी म्हज्या चेड्याच्यो
आनी आमचें पोट भरतात. आतां हे जे पळय फाटल्या दिसांनी कितें पळय हे 5 लोक घेवन पळय कोर्टाक गेले, त्या कोर्टाचो आमकां भरपूर इफेक्ट पडला. आतां हॉटेलांनी लोक कोणूच ना, आमचे टॅक्सी 3 दिसांनी एकदां सुट्टा आनी तितून आमच्या पोटाचे सुद्दां जायना, पेट्रोलाचे सुद्दां पयशे जायना. तर आमी फुडें कितें करपाचें? ट्युरिजम कशें सांबाळपाचें? आमकां कितें तरी सरकारा कडल्यान इल्लो आदार जाय, पूण तो आमकां आदार मेळना. आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तो आमकां दिवंक सोदिना, तो दुसरी टॅक्सी प्रमोट करता, आमच्या तोंडांतल्यान काडून व्हरता. सो हांव सांगूंक सोदतां की सिन्स दीस इज अ ट्युरिजम एरिया, आमी तेचे तरी एक भाग म्हणून आसा आनी आमी तें काम करीत येयल्या. आनी फॉरेनरांनी आमकां सदांच वाकाडल्या, कित्याक आमी फॉरेनराचेर रातचें सुद्दां भाडें मारलां. तीं बायलां आसतात, तांकां सारकी तेंच्या घरा पावयल्ली आसा, केन्नाच कोणाचें कंप्लेन येयल्लें ना. तर एक परिस्थितीन आमी काम केल्लें आसा आनी आमकां सरकार कडल्यान कितें तरी फीडबॅक जाय. आतां बिजनस सारको स्लॅक जाला. ही आमच्या बिचा वयलीं सगलीं हॉटेलां बंद केल्या. आमच्या ट्युरिजमान ते CRZ कितें प्रॉब्लम एरायज जालें, चडशीं हॉटेलां बंद उडयल्या, शील्ड केल्या आनी कितें प्रॉब्लम जाला. हें आमकां सगल्यांक माल पडलेलें आसा. सगळें ट्युरिजम कमी जायत गेलां. मुगंबो आयज जें कितें प्रकरण ग्रामसभेक घडलां, तूंय सामील आसले भितर. खंय तरी जे कंप्लेन केली पळय तेतून तुजें नांव येयलेलें आसा. सगळो प्रकार सकाळच्यान कितें जाल्लो? इतलो इश्यू टेन्स जालें, सिट्युएशन जालें, मारामारीचेर पावले, पुलीस येवचे पडले. सगळें कितें जालां पळय तें आमच्या भावांनी आतां सांगलां आसतलें तुमकां. पण कशें आमी जर आमकां आयज ट्युरिजम स्टेक होल्डर म्हणटा आनी तेंचो आमकां जर लिडर म्हणटा न्हू, जाल्यार आमकां हे ट्युरिजम स्टेक होल्डराचे बिजनस प्रोटेक्ट करूंक जाय एक्चुअली. सो विशय कसो जाला, कोण तरी येतलो हांगर आनी आयज म्युजीक बंद करया म्हणटलो. म्युजीक इज अ बॅकबोन ऑफ ट्युरिजम. आनी जेन्नाच्यान पळय ट्रेडिशन जे पळय ही ट्रेडिशन गोंयान येवपाक चालू जाल्लो, अंजुना इज द फर्स्ट विलेज हांगांतल्यान गोंयान ट्युरिजम हांगांतल्यान चालू जाल्लो आनी तेन्ना कल्चर हो म्युजिकाचो येयल्लो. तशें आहा तेन्नाच्यान जे पळय ट्युरिजम चलतालें आनी आमचें अपब्रिंगींग तशें आसलें, बाबा शिकारा फुडें कितें तरी रेंट बायक घेवपाची, टॅक्सी घेवपाची, ह्या धंद्यान वचपाचें म्हणून. आमचे 90% भुरगे ह्याच धंद्यान आहा, डायरेक्ट इनडायरेक्टली. सो आमच्या भुरग्यांक खंय तरी जॉबाक वचना, जॉबाक वचोन तेंचे पोटूय भरूंक शकना. सो ताका लागून आमी आमच्या गांवांत ट्युरिजम चलता म्हणून आमी ह्या बिजनसाचेर आहा. सर आयज आमी जर म्युजिकाक अपोज केले, परमिसिबल जे आसा, लिगल जे आसा पळय 10% त्या गोश्टीक सुद्दां आमी जर आयज अपोज केलो जाल्यार फाल्यां ट्युरिजम हांगर येवचें ना. आनी अशेंच लास्ट 2 months ऑक्टोबराच्यान जर आमचो ट्युरिजम सिजन चालू जाला, ऑक्टोबर टू नोव्हेंबर 2 म्हयने जाले आमचो सिजन सारको 2 म्हयने वर्स्ट गेला. फॉर लास्ट 20 years दीस द फर्स्ट 2 months. आनी जर हे कंटिन्यूस अशें उरले, तुमी जर वचून सातांकूच रेस्टॉरंटाच्या भायर व्हिडिओ काडूंक लागले, कॅन्डल घेवन वचोंक लागले, जाल्यार टुरिस्ट येतलो कित्याक? टुरिस्ट वील गो विथ बॅड मेमरीज. न्हू तुमी येतात, तो डॉक्टर इनासू येता, व्हिडिओ काडटा, भुरग्यां बाबा म्हणटा रेस्टॉरंटान वचूं नाका. दॅट इज नॉट करेक्ट न्हू. सो ताका लागून आयज आमकां हो धंदो सांबाळूंक जाय. सो हांव मागता सरकारा कडेन, गव्हर्मेंट हॅव टू कम विथ सम पॉलिसीज, टुरिजम पॉलिसीज जावं म्युजीक पॉलिसीज, तितून की बाबा परमिसिबल हितून म्युजीक चलोवंक मेळटा तसो, जावं खंय तरी एक इव्हेंट झोन जावं म्युजीक झोन खंय तरी तुमी आयडेंटिफाय करा. आनी थंय तरी हो टुरिस्ट कित्याक आतां आमी प्रत्येक गोश्ट अपोज करून फायदो ना. आनी अशें आहा की अंजुना विलेजस म्युजिकाक अपोज करता तशें ना. दोग चौग जाण कोण आसकोवचे बाद्यांचे आनी खंय तरी येतले आनी म्युजिकाक अपोज करतले आनी नांव पिड्यातले आख्खे अंजुनकारांचे. वी आर विथ द विलेजस, वी आर विथ द टुरिजम स्टेक होल्डर. ताका लागून आमी आयज एक उलो केलो आनी तुमकां दिसता सगळे आमचे हात सगळे विलेजस आहा, सगळे 90% टुरिजम स्टेक होल्डर्स आहा. सो आयज आमकां हेंचो रायट प्रोटेक्ट करचो पडटलो. हेंचे कशें आहा, आयज जर हे जर जायना जाल्यार हेंचे पोटा पाणीचो विशय प्रश्न येतलो फुडें. सो ताका लागून जे पळय कायद्यान कितें चलता न्हू तशें कायद्याच्या लिमिटान रावून म्युजीक हो गोंयान आसूंक जाय. आमी तेज्या अगेन्स्ट ना आनी तेज्या अगेन्स्ट जर आमी जर आयज रावत जाल्यार आमी ट्युरिजम स्टेक होल्डराचे लिडर म्हणपाचें लायकीचें ना. सो ताका लागून हो अशे इश्यू जावंक फावना. ह्याच ग्रामसभेक जें कितें घडलें जावं अशें एक्टिविस्ट कम एक्सटॉर्शनिस्ट जर जन्माक येवंक फावना जाल्यार सरकार गव्हर्मेंट हॅव टू कम विथ सम पॉलिसीज. सरकारान हेजेर आयज खंय तरी लक्ष दिवंक जाय. सरकारान हो धंदो जे ट्युरिजम आहा ते बुस्ट करूंक जाय, रिवायव करूंक जाय. नाल्यार सरकारान जे गोंयान मायनींग सोंपल्या ते ट्युरिजम सोंपपाची पाळी येतली. आनी अशेंच एक आतां मायनींग कित्याक लागून सोंपलें? अशेंच कोण तरी येयले, खंय तरी गेले कोर्टान आनी मायनींग सोंपलें. हो हे अशेंच जावंक फावना. ट्युरिजम असो सोंपोवंक फावना. पूण आयज आमी झगडटा आनी ट्युरिजम स्टेक होल्डरांचेर रायटाक लागून झगडटात.
आमी काय इल्लिगल अशें कांयच करूं ना आजचे गोश्टीक आमी सगळ्यांक सांबाळूंक जाय सगळ्यांच्या पोटाक लागून आमी तळमळटा थँक्यू एक शेवटचो प्रश्न ताच्या आयज जें कितें घडलां तेचेर सरपंचाचो रोल कितें सरपंच कितें म्हणटा कित्याक जें कितें घडलां तें पंचायतीन सरपंचाच्या समोर घडलेलें आसा पळय ते सरपंचाचो रोल कितें म्हणजे ते सरपंचान आन्सर करपाक जाय न्ही रे तुमकां कितें दिसता पूण सरपंच वॉज कंडक्टींग हिज ग्रामसभा पूण हो खंय तरी इनास्यो पूर्ण ग्रामसभेचो दिशाभूल करून खंय तरी सगळ्या गांवाकूच म्युजीक नाका असो तो सीन क्रिएट करतालो आनी सोपयता इतल्याच सांगून की आमच्या जर पोटार कोण पांय धरतलो जाल्यार आमी तेजेर खोट मारपाक फाटी फुडें पोवचे ना इन फ्युचर जर फाल्यां हे काही जाण जे अपोज करतात ते परत फुडें सरले बंद करपा खातीर वर रस्त्यार येयले जाल्यार तुमचें पाऊल आमचे पावल लिगली लिगली कितें एक्शन घेवपाचें आहा ते घेतलेलेच आनी आमी आमच्या पोटार जे आमचे भाव भयणां आहा जे आमचे गांवचे लोक आहा तेंच्या पोटाचेर कोणें तर पांव धरलो आमी तेंकां उगी रावचे ना हे आमी स्ट्रेट सांगता थँक्यू व्हेरी मच एक फोटो घेवया